देव बरो दिसतीवन तुमकां सगल्यांक भयणीनो आनी भावानो, तुकाय देव कृपा दिवं. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां जेजू क्रिस्ता सोबे माय मोगाचो येवकार दिता आनी तुमची खाजगी मागणी मनांत दवरात. आमच्यो कितल्यो गरजो आसात त्यो सगल्यो तुमच्या काळजांत धरून ह्या मिसान आतां वांटो घेवच्या आदीं थोडीं हीं इंतेसां आसात तीं हांव तुमचे फुडें दवरतां. ह्या मिसा फुडें आमी मांडया. डिसन फेर्नांडीस हाचो जल्माचो दीस तो समोर उमता, ताचे पासत मागया. रिटा डिसुजा 91 वर्सां, 91 years ही तिचो आयज बर्थडे. देवान तिका इतलीं वर्सां दिलेलीं आसा, तो तिचे पासत आमी मागया. आनी आयज रिता कासियाचो दीस आसा, ही सांतीन तिचे फेस्त आयज आमी समोर उमता. ब्रुनेल्ला डिसुजा तिचो 30 वर्सां तिका बत्तात आयज बड्ड्याक. तर आमी ह्या ओतम्या पासत मागया. बेंट आनी मेरी फेर्नांडीस हांच्या ओतम्या पासत, फ्रांसिस्को डिटोजा फेर्नांडीस हे दोगां पासत आनी जेसोनिना झेवियर तिच्या ओतम्या पासत. मागीर आमी मार्किन्या फेर्नांडीस हिका 1 वर्स बत्ता, तिचे पासत आमी मागया. त्या भायर ओरेना जोनिता एम रेगो दिनीज हिचे 2रे वर्स मरणाचें, तर आमी तिचे पासून. बोलिवारियो लोबो अशें देवाक आर्गां दिता, कित्याक तांकां भुरगें नासलें आनी मागोन आनी पवित्र भुजणींत वांटो घेवन तांकां खरेपणी देवान एक भुरगें फावो केल्लें आसा. तो तीं देवाक आर्गां दितात आनी देवाची महिमा वाखाणटात. ह्या मिसान आतां आमी भोक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचेय सगळें आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आयज जावन आसा निमाणो दीस ह्या पास्काच्या सातोळ्याचो, हे पास्काचे दिसांचो. तर फाल्यां जावन आसा पवित्र आत्म्याचें फेस्त आनी त्या उपरांत सादो काळ सुरू जातलो. तर हो एक खेरीत काळ आमकां दिलेलो, ज्या काळांत आमी जेजू मरोन पुनरुज्जीवन जालो आनी शिश्यां मदें तो भोंवलो आनी ताणें आमकां दाखयलें कशे भाशेन हें पुनरुज्जीवन जिवीत पळयतें. हो जेजू आतां आमचे बरोबर जियेता. तर आमी खूब पाटी ताका कशे भाशेन पळयला, ताका कशे भाशेन लेखला, तो आमचे भितर आसा आनी दुसऱ्याय भितर आसा म्हणटच आमी सगळीं जाणां जेजू भितर आसा. एक कूड कशी आमी जियोंक जाय तशी आमी जियोंक ना, कित्याक हें आमकां दिसती पडोंक ना. आमी आपल्यापणानूच रावन दुसरीं वेगळीं म्हणून दवरल्या. आमची खाजगीपणान जालेलीं जाल्यारूय आमी ताका ते भाशेन लेखोंक ना, भेदभाव केलेलो आसा. ह्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें भोगसण मागया. हांव पातकी सोडपदितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सुद्दां सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागून हो आशिर्वाद घेवया.
सोर पोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. मागुया. सोर पोदेदार देवा आमच्या बापा, पास्कांची परब आमी समारंभून जाली, तातूंत आटापलोल्या पवित्र गुटांचो फळ आमच्या जिवितांत आनी दिसपटे चालींत आमी दाखोवच्याक तुजी कृपा उदारपणी आमकां दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आयकूंक आतां आमी पुर्ती जालेली आसा. तर शितीदान देवाचें उतर आयकुया. दोन दुताच्या इतिहासावेलें वाचप. आमी रोमाक पावतोच एका खासगी घरान रावूंक पावलूक रोजा मेल्ली आनी ताका राखूंक एक शिपाय दवरलो. 3 दिसां उपरांत ताणें जुदेव्याच्या मुखेल्यांक आपयलें. ते एकठांय जातोच ताणें तांकां म्हणलें, भावांनो, आमच्या लोकांच्या आनी आमच्या पुर्वजांच्या रिती संवयांचेर आड हांवें कांयच करूंक ना. तरी जेरुसलेमांत म्हाका कैदी केलो आनी रोमकाराच्या हातान घालो. म्हजी चवकशी करतोच म्हजेर मरणाचें फार्मोण मारूंक म्हजे सवें तांकां कांयच मेळूंक ना देखून ते म्हाका सोडूंक सोदताले. जुदेवांनी निशेध मारलो आनी जोरी म्हजे पोरजेच आड कसलेंच घराणें नासलें तरी हांवें शेजाराक उलो मारचो पडलो. आनी ह्या पासत तुमकां पळोवंक आनी तुमचे कडेन उलोवंक म्हाका खुशी जाली, कित्याक इस्रायलाच्या बोरवाश्यांक लागून ह्यो सांखली हांव सोंसतां. 2 आख्खी वर्सां पावलू भाड्याच्या घरांत रावलो. आपणाक मेळूंक येतालीं तितल्यांकूय तो बरे भाशेन घेतालो आनी काळजीदारपणान आनी कसलींच आडखळ नासतना देवाचें राज परगडटालो आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता विशीं शिकोवन दितालो. देवाचें उतरें. देवाचें व्हड उपकार. ह्या उतराक आमचो जबाब जावनी, प्रमाणीक मनशां सायबा, तुजें मुखामोळ बगूंक मेळटलें. प्रमाणीक मनशांक सायबा, तुजें मुखामोळ बगूंक मेळटलें. सर्वेस्पर आपल्या पवित्र मंदिरांत आसा. सर्वेस्पर स्वर्गार सिंहासनार बसला. ताचे दोळे पृथ्वीचेर आसात. ताची बारीक नदर मनशाच्या भुरग्यांचेर तपासून काडटा. प्रमाणीक मनशांक सायबा, तुजें मुखामोळ बगूंक मेळटलें. बऱ्या तशेंच नश्ट्या मनशांक सर्वेस्पर कोसाक लायता. जुल्माचो मोग करतल्यांचो ताच्या काळजाक कांटालो दिसता. प्रमाणीक मनशांक सायबा, तुजें मुखामोळ बगूंक मेळटलें. सर्वेस्पर प्रमाणीकपण ताका मानता. प्रमाणीक मनशांक ताचें मुखामोळ बगूंक मेळटलें. प्रमाणीक मनशांक सायबा, तुजें मुखामोळ बगूंक मेळटलें. उद्गार. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय जय. जेजू म्हणटा, हांव तुमचे सोरी स्वताचो आत्मो धाडटलो. तो तुमकां पूर्ण सोद शिकयतलो. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवें आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. पेद्रू परतलो आनी जेजूचो मोगाचो शीस आपणा फाटल्यान येतालो तो ताणें देखलो. ह्याच शिश्यान रात जेवणार जेजूच्या ओड्ड्याक तेंकून ताका म्हणलोलें, सायबा,
तुजो घात घेतलो तो कोण? ताका देखलो तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, सोम्या, हाचें कितें? जेजून ताका म्हणलें, हांव ये सोदतो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? तूं म्हज्या फाटल्यान ये. वशीस मोरचो ना म्हूण भावां मदें खबर जाली. पूण तो मोरचो ना अशें जेजून पेद्रूक म्हणलें ना. बोगोर, हांव ये सोद तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? होच सीस ह्या वस्तूंची गोवाय दिता. ताणेंच ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात आनी ताची गोवायकी खरी म्हूण आमी जाणो. जेजून केल्ल्यो आनिकूय जायत्यो वस्तू आसात. त्यो सगळ्यो एकान एक बरोवन दवरलेल्यो जाल्यार बरोवंक पडटलीं आसली तीं पुस्तकां धरूंक संवसार लेगून पावचो नासलो म्हूण म्हाका दिसता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमकां खूब पाटी दुसरीं कशे भशेन जियेतलीं तें पडलेलें आसा. पडोंक जाय घोडेक. बापायन आवयन म्हणना हितून ते भशेन भुरगीं कितें जातलीं, कशीं कोत्तात, कितें तें सांबाळूंक जाय. इश्टा मदें तशेंच जाता, बरें पळयत्यान चिंतता. पूण देवाची येवजण कितें आसा ती प्रत्येका पासत ती आमी नकळो. ताका लागून आमी बऱ्या स्वभावान देवाक एकवटोन हो बरो स्वभाव जाता तेन्ना आमी सगळ्या जाणांक देवा सारकीं पोतकोत्तल्या आनी ताका तेंको दितल्या ती कोण जावंक जाय पळय ती त्या त्या वेळार. आनी तें आमकां त्या त्या वेळार कळटलें कितें कसली मदत जाय पळय ती तांकां. पेद्रू आनी जुआंव. पेद्रू कसो मोडटलो तो जेजून सांगलेलें आनी आतां जुआंव ताचें कितें जातलें तेंय ताणें सांगलें. जुआंक म्हूण नाय तूं खूब कश्ट दोग सोंसचे पडले म्हणटच हे भाशेन. आतां पावलू ते जाण हितून आयज ताणें सांगलां म्हाका कसलेंच कारण नासतना म्हाका आतां ते पळय हे भशेन फॉर्मोण मारतात म्हजेर. पूण आतां हांवें कितें केलें, हांवें सेजाराक विनंती केली हें सगळें ते फॉर्मोणां मारतात तें सारकें न्हय म्हणून. पूण ताणें ताका थंयसर व्हेलो रोमाक. पूण रोमाक कित्याक म्हणून व्हेलो पळयात, पावलू जाणा आसलो की ताका रोमाक वचपाक संदी मेळची ना म्हणून. पूण ताका ती संदी जाय आसलेली ताका लागून सेजाराक ताणें उलो मारलो आनी ह्या कारणाक लागून ताका रोमाक व्हेलो आनी तो थंयसर बरो वेळ सारलो ताणें. आनी थंयसर ताणें जुदेवांकूच न्हय पूण हेरांक जेजूची बरी खबर परगटली आनी एक व्हडली चीट ताणें बरयल्ली आसा. तातूंत सगलें जे देवा विशय आसा, मनशा विशय आसा तें सगळें ताणें तातूंत बरोवन काडलेलें आसा. म्हणून होय देवान सुचयलेलो ताका हेतू आनी तो जुदेवांक सांगतात पळयात हें आमी कोत्ता तें कित्याक लागून म्हूण कोत्ता. वय हाचे प्रमाणे निती प्रमाणे आनी सुमूर्ती प्रमाणे आमी तशें करूंक जाय. कित्याक आमी आदीं ते भशेन भायर आयताले पूण आतां जेजू आयला म्हणटच ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन आमी ताची सोंसणीकाय दया ही दुसऱ्यांक दाखोवंक जाय. करुणाय हें सगळें दुसऱ्यांक आमी दाखोवंक जाय. पूण दाखयलें ना जाल्यार हांव कितें म्हणून करतलो. हांव जेजू सगळें हें सोंसून तुमचेच पासत तें हांव ओपून दितलो. हे भाशेन ताचो मनोभव आसलेलो. भयणीनो आनी भावनो, देव आमकां प्रत्येकांक आपयता. 1381 वर्सा खूब वर्सांनी मार्गरिताच्या पायक आनी मायक तें जल्मलें. ती एकदम देवस्पणी मनशां आसलेली, देव भक्तीची. आनी तांकां भक्ती आनी शांती हाडपाची मनशां म्हणून सगळो लोक लेखतालो कित्याक तांची भक्ती इतली जेजूच्या कश्टांचेर आसलेली. हें भुरग्यां तांचें एकदम बरें आसलेलें.
एकदम दिवसपणी मिसाक वेतालें, सगळो वावर बरे भशेन करतालें आनी ताका माद्रू जावंक जाय आसलें. 18 वर्सांचें आसतना माद्रू जावंक आसलेलें. पूण मायन पायन एका नश्ट्या मनशा बरोबर ताचें काजार केलें. तो इतलो वायट मनीस आसलेलो, बेवडो आसलेलो, नाका जालें करतालो. तिणें देवाची येवजण म्हणून हें काजार ह्या बरोबर त्या मनशा बरोबर पोतकरलें. तिका खूब त्रास जावंक लागले. पूण ती सद्दां मिसाक वताली, मागणें करताली. 2 जाण भुरगे तिका जाले. हे 2 जाण भुरग्यांक घेवन ती मिसाक वताली. पूण ती सदांच मागताली ह्या आपल्या पोती पासत. शेकीन देवान ताका ताचें परिवर्तन जालें. तो बरो जालो आनी तोय मिसाक वचूंक लागलो. सगळीं पातकां बोगसून ताका ताचो आतां संबोन बायले बरोबर बरो जालो आनी ती म्हणून तूं मिसाक वेताली आनी सगळें करतालें. एक दीस ताका कोणेन मारून रस्त्यार उडयलो. तिणेन त्या मनशांक बोगशिलें. पूण न्हय ह्या 2 भुरग्यांनी. ते मातशे नश्टे कशे जाल्ले आनी ते अशें येवचिताले की तांकां आतां आमी मारून उडयतल्या म्हणून. कोण आहा पळय तांकां. तिणेन अशें मागणें केलें, सायबा असल्या पातकान पडूंक तांकां दिनाकाय. पूण हें तर ती करीत तांकां तूं आतांच व्हर. आनी देवान तिचें मागणें आयकलें. ते 2 भुरग्यांक त्याच वर्सा ते मेले. मेल्या उपरांत तिची आदली येवजण आसलेली माद्रू जावपाची. गोंयांतान गेल्या उपरांत 2 फावटी तिका नाकारली. कित्याक फकत आंकवारींक ते गोंयांतान घेतालीं, काजारींक घेनासलेली. पूण आतां ती विधवा जाल्ली ना, घेनासलेली. म्हणून तिणेन देवा कडेन मागलें, म्हाका ते गोंयांतान वचोंक जाय. 30 वर्सांची आसलेली ती. म्हणटच एक मिलाक घडली. तिका सांता भोक्तांनी तिच्या मागणें करून सारकी तांच्या कॉपेलान सांतुस्मी साक्रामेंत अशी सायबीण मांयचें स्वर्गार व्हरोन आसलेलें त्या दिसा 15 ऑगस्टाचेर त्या कॉपेलान तिका दवरली आनी ती सकाळीं आयली तेन्ना थिंचो तिका तांकां दिश्टी पडली. ती सगळीं जाणां थोटाकलीं. कित्याक सगल्यो किवयो ल्हान आसलेले. ती थिंचोर बरी वाडली. खूब वर्सां थिंचोर आसलेली तेन्ना. आनी 29 वर्सांनी थिंचोर जाल्ल्या उपरांत एक दीस तिणें असो शर्माव आयकलो, जेम्स ऑफ मार्शे म्हणून. आनी तिका जेजूच्या कोश्टांत भाग घेवंक अशें जालें. आनी तिणें जेजू कडेन मागलें, तुज्या कोश्टांनी म्हाका वांटो दी. शॉट करून एक भालो येयलो आनी तिच्या हांगसर तकलेक लागलो आनी तो तोच उरलो. आनी तो सारको कुसोन किडे कशे पडले. तिका सगळ्यां सरशीं धरूंक ना, पूण एका कुडांत तिका थिंचरूच धरली. ती कुडांत सगळो जेजूक एकवटोन हें ती सोंसताली. इतलें जेजूच्या एकवटान घालून दुसऱ्यांच्या साल्वसा पासून मागताली. तें जाल्या उपरांत तेन्ना 1450 वर्सा ते जुबली इयर आसलेलो. ती काय थिंचर वचोंक जाय आसलें. आतां ती कितली म्हातारी आसलेली, पूण तरी पूण ती गेली. तशीच गेली बरोच वेळ. पूण कशी वेतली, हें तिचें सगळें पेकोंक नासलेली, घाण मारताली. तिणें जेजू कडेन पोत्तून मागलें, तिका पेकोवणी मेवली, ती थिंचर वचून आयली. हे भाशेन तिच्या जिवितान कितल्योच्यो मिलाग्री जाल्यो. आनी ती सगळीं जाणां म्हणटालीं ही खरीच बायल मागण्याची. ताका लागून तिचे सवें मेल्या उपरांत भरपूर म्हणून तूं मिलाग्री जावंक लागल्यो. हांव गोंयांत 2-3 कडेन तिची भक्ती चलता. कारोणा आल्दोणाच्या फिरगोजीन थिंचोरी लोक म्हणून तूं हें फेस्त समरमता. त्या भायर मायना कुडतोरी आनी माजोर्दा ह्या जाग्यांचेर हो सगळो लोक पळय आसा, तिचे देणे तांकां मेळूं. आनी सगळे पळय काजारी लोक आसा तांकां तिचे उद्देशी सगळें बरेंपण फाव जावं, तांचो एकूट अदीक आनी अदीक घडोवन येवं म्हणून हांव मागतां. त्याच प्रमाणे आमची सगळी मागणी आसात ती आतां आमी देवा मुखार मांडया आनी आमच्या सगळ्या संवसारांतल्या भावा भयणी पासून मागया. ह्या कोरोना व्हायरसांतली आमकां सुटका मेळूंक. आतां आनिकूय रोग आयिल्लो आसा, ब्लॅक
हे म्हणटात ताका तें सुरू जालेलें आनी वायटूय वायट म्हणून तें हे आतां नवे रोग आयिल्ले आसा तर तांचे पासून ह्या सगळ्या हातूंतले आमकां निवारच्याक देवा कडेन आमी मागया. सोरपोदिदार आनी काकळुतसारा देवा तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अपरुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टतले पासत तुका आमी प्रार्थना उबातां ती कोण वळायन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक ही पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. सायबा ह्या सगळ्या पिडेंतली आमकां निवार. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. गीत घेऊया पेज नंबर 36 C19. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपोदितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमचे हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सुर्गींचे बापा पवित्र आत्मो आमच्या पातकांचें बोगसणें देखून नितोळ काळजान तुज्या संस्कारांनी आमी वांटो घेवचे खातीर त्या तुज्या आत्म्यांक धाड म्हूण मागता. आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवीन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचें सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुरपोदिदार आनी शासनाच्या देवा सोरकाल्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवंत जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गांत चडलो. अशी ताणेन केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोल दोलबार निरोंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका जय. उंचसर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूट भरगटुया तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सौम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उणो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खी पृथ्वीचेर विस्तार लोलयेच्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजें पोरचोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिचे पोती बागयोन झुजे बागयोन दौरून दूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजून शिकयल्ले मागणे आमी सगळीं जाणो पूण तें आमी जियोया. जेजू सवें आनी जेजू सवें सगळीं आमची इंतेसां दवरून आतां आमी बरोबर म्हणया. आमचे बाप्पा सोगीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाचे सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंचे दवरून दितांक म्हणलें आनी आतां आमकां सगळ्यांक घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच साजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू बरोस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 50 D7. Be on the
मागुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आमच्या मागण्यांक दोयेन खान दी. आदल्यो रिती संपोवन सोडवणेच्या नव्या संस्कारांनी वांटो घेवंक तुवें आमकां पावयल्याय. तेच परी पोरण्या जिविताक पाठ करून तुज्या आत्म्यान पवित्र केल्ल्या नव्या मनान तुजी भक्ती करूंक आमकां निर्मी हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचेय सोबे आसूं. आनी सर्पोदेदात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पळयत आत्म्या सगळें बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेऊया. पेज नंबर 89, F8. Bapa's moiming, morgod goran. Bapa's moiming, morgod goran. Jesus omi, Jesus omi. Devace soy goren stace. Dori deva vor victor. Jesus bodai da koilina. Bapa's moiming, morgod goran. Bapa's moiming, morgod goran. Jesus omi, Jesus omi.